आराधन तुका हुरपे सगोरा आराधन तुका ये सडवंदरा आराधन तुका सोमी आमच्या संगता सोमी आमच्या मदगार सोमी आमच्या वरत्या पैणांत वांटेली जावच्या गायला तो आमचो आस्त्रो सोम्या आमकां दुसरो कोणूच ना तुज्या वयर आमची पातयणी हर एक आमची पातयणी तुज्या वयर दोन आज आमी हांगा साव सोम्या तू आमकां सांबाळटाय तू आमकां राखताय फादर पियोन तुका वरत्या मोगान वेगल्लो आज आमी हर एकलोय तुका मोगान वेगोंको हांगा साव स्वास्तीक जेसू तो आमचो आस्त्रो स्वास्तीक जेसू तो आमचो आस्त्रो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो स्वास्तीक जेसू तो आमचो आस्त्रो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेसू तो होळी तो आमच्या चिणयेक काबर बायस खावाणी थारवतो सोम्या जेसू तो गवळी बरो तुमचे चिणयेचो एकच थारो जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा Sagora, Aradhan Tuka, Yamcha Sodvondara, Aradhan Tuka, Alleluia, Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. हर गाड्या क्लाब जेजो वंदन जेजो महिमा जेजो प्रणाम जेजो सर बरा पडतो आमकां दिलाय जेजो तुझ्या वर्त्या पण आमकां सदां सिताय आणि वर्त्या जिवितान आमकां वाटेली करताय सोम्याच्या नावान सोम्याच्या अमले रक्ताचे बळ सडण सडमापान आमकां दिवच्या सोम्य आमच्या मदगात आसा सोम्य आमच्या संगात आसा सोम्या तुका आमी आभार मानता सर आपूण बायतरान तुका आमी दिन वाजता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगे छबा बेणीनो पाद्रे पियोनो यस वर्ता जेजू ते वर्तो बाबार्थ दवरलो तेजे विना हांवें ह्या पुणशेदान आमच्या अख्ख्या मंगळूर शहराच्या पुणशेदेकच ह्या पुणशेदान आज जायते बरेपणांत जायत्या जाणांची भलायकी बरी जाल्या जायत्या जाणांक बरें लाभला आनी अशें आसता सोम्याचो मोग आमच्या थंय ताणें परगटला सोम्याचो मोग आमच्या थंय सदांच ताणें वाटयला आनी आज त्याच सोम्याक बोवा परबायतारां परगट रितीर आमी ताचे वर्तेपण वाखाणटा आसतना परगट तरान आमी ताचे सांगता चलतेल्या पाद्रेपेची रेलीक ताचे सांगता आमी घेवन परबायतारां ताणें केल्या सर बरेपणा खातीर देवान आमचेर वतल्या सर धेण्या खातीर कृपे
कृपेचो सागर तो जावन आसा आनी कृपेची देणी ताणें आमकां दिल्यात. पाद्र पियो म्हणटालो जें कितें म्हज्या जिवनांत जालां तें सुम्यात हांव जालां. त्या देखून तो म्हणटालो तुमी कांय भिवची गरज ना, मागा, प्रे, डू नॉट वरी, भियेनाकात, हांव आसतना भिवची गरज ना म्हणून सुम्यान आमकां सांगलां. आमी चड कांय धडधडे खळी म्हण गरज ना, कित्याक सुम्या कळीत आसा जें कितें ह्या पुनशेतांत दैविकाच्या रेतीर मंदिरांत चलोन आसा तें सगळें सुम्याचें जावन आसा. सुम्याच्या नांवान आमी मागया. संपूर्ण तरान आमकां जीव दिल्लो जेजू आमच्या संगता आसा. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟವರು ಒಬ್ಬರೇ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸುವೆ ನೀನೇ ಜೀವ, तू आमचो जीव, तू आमचो प्राण, तू आमचो रक्षक, सर्वस्तू आमकां जावन आसाय. निन्ना हागे प्रीतीसोर ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರು. ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರು, ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಜೀವದಾತನೇ ಯೇಸು ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನನಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀವು. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ.
glorificar. Yazık mister frad asar yanso Hater zaloi deve kakultiso Zatnen mogan birmotin nadaram cergal Bagewon pon jodung kam kashavit sambal Zatnen mogan birmotin nadaram cergal Bagewon pon jodung kam kashavit sambal Bagewon pio padre pio Rasna rakhar sillo vodat mo Sirengar khoro tu pide saso Mazakar dayal ama papyan so Bagewon pio padre pio Rasna rakhar sillo vodat mo Sirengar khoro tu pide saso Mazakar dayal ama papyan so Sakramenta भक्ती मना खालक्या काळजा करतां तुका नमन करतां तुका नमन भक्ति मना हत्या करजा
जिवितासो उंडो तूं आमकां मोगासो ग्रास तूं ओडतो आमच्या आत्म्यासो तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालेतां हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकतां संसारासो उजवाड तूं काळोख धांव धांवसो समाधानेसो प्रकाश फांकोसो तुका मेळूंक आशेतां आत्मीक सकत लालेतां हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकतां सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरी आमकां पावोवचो तुजें जिवीत आशेतां आत्मीक खाणाक लालेतां हर एक दिसा तुजें संगी चलोवंक आशेतां
Tibigalnya kakultaci keti oti Timoti sokteryoto weciketnya kuntenteta oplas rekan adata Bapati tataka so Kut pesilian medaita Aples remas tangkang kau Tacikai ko iksata Bapati tataka Gurut pesilian medaita Aples remas tangkang kau Tacikai ko
Jesus Sonia Sasta tao một cơn tê lia Man tăng phải ba tu sụp uka Serpon kerta namaskar Satu amso isya sesnang Cik satus kabari Nirmi ami bokum tuka Rodro pagi segari Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mogacha Babinana Kitlo Apurbaisa Dev Amso Ari Amso San Sampadre Pio. Pole Avetanelo Mod and Uprantile Wot Ata Apurbaisa Watavaran. Devan e Watavaranam Hariaka Varsa Sent Amipale Zaunasa. Harikorsa Padre Pio Gampoleta Mod Magir Bo Shubro Wataran. इतल्या पुरबायतर आमच्या संगता सोलोन आमकां आदार दिल्या जेजूको आमी वर्त्या मापान थाळयो पेटोवन ताका आर्गां दिव्या देवाची मांडवणी विशेष आनी आपुरबायची जावन आसा आनी तो पाद्रे पियो ह्या संताच्या वर्त्या विनवणेन जायते तुमकां ताणें दिल्लें आसा देवाची ती मांडवळ आमच्या जिवनांत आपुरबायतरान जियोवंक भागीदार केल्लें आसा सो मिन्स आमकां वर्त्या तरान आज आमच्या संगता रावोन म्हणल्यार बरी आमचे सगळीं कार्यां चलयता ह्या खातीर देवाक आमी आभार मानता आनी आर्गां बलिदान जावन 9 दिसांचे नव्यान मेदळ संभ्रमले आनी आज देवाक वर्त्या मापान आमी देवाचो उपकार भोवण आर्गां दिता आनी संपाद्रे पियोची दाबाजीक परब आज आमी आचरण करतना मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक भोव आपुरबायेचो स्वागत हांव दिता आनी आज प्रत्येक तरान आमी स्वागत मागोवंक जाय आयचे प्रधान याजक जावन आमकां मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसात आमचे मोगाचे विगार बाप म्हणया कित्याक आमी ताच्या अंडर आयल्या आनी तेच विगार बाप आमच्या सांगाता आसात आमच्या देशचे PRO तशेंच इसाई सान फ्रांसीस झेवियर अपिर्गेचे विगार ते जावन आसा मानादीक दोतोर JB सल्डाना तांकां वर्त्या ताळयांच्या आवाजान आमी वर्तो स्वागत मागता वेलकम फादर JB फॉर अवर सेलिब्रेशन सर याजकांक आमी वर्तो स्वागत मागता आनी हांगा आयिल्ल्या सिस्टरांक वर्तो स्वागत आनी तुमकां सर्वांक मोगाचें न्हू तुमी सदांच ह्या वर्त्या देविका खुच्या रेतीर मंदिरांत जावन संपाद्रिपेच्या पुनशतांत जावन तुमची सेवा आनी तुमचें आजारपण चड गरजेचें आनी तें तुमी दिवनूच आसात तुमकांय आमी वर्तो स्वागत मागता जायत्या जाणांनी मुर्दम दिल्यात आनी ह्या मुर्दमेची नांवां आमी आतां वाचून सांगतले मोगाचें न्हू तुमी येवचे आमचे वडील बाप मानादीक बाप रॉकी डिकुन्ना ते तुमकां मुर्दमेचे वाती दिताले हांव नांवां वाचून सांगता आनी मोगाचें न्हू कोणाची नांवां एकदोळ सोडल्यानंतर तेणें जाता आसतना सोडल्यानंतर बेजार पावचे नाका तुमी तें मुर्दम दिलें जाल्यार हांगा येवन वात घेवन जरूर वचचेत तुमी आमचींत थोडे पटी खंय नांवां चुकलीं जाल्यार पयलेंत हांव सांगता तुमी तें मुर्दम घेवन वचचेत तर मानादीक बाप रॉकी डिकुन्ना समाना कोयंताचे वडील आतां मुर्दमाचे मानाचे वाती वणटेले आर्गां जावन मुर्दम दिल्ले जावन आसात संतान रॉबर्ट डिसोजा विक्टर आनी फ्लोरिन डिसोजा हे 500 रुपयाचे जावन आसात सगळे मुर्दम रियोला आनी रिचर्ड डिसोजा आल्बा दाशा सल्डाना नांवां वाचून मुखार येवन घेवचें आश्ले सुषमा थॉमस आयरीन फेर्नांडीस लिना क्रास्ता रोजी डिसोजा एलिझाबेथ डिकुन्ना डेनिस डिसोजा
Monica Montero, Theodore Cecilia Lasrado, Lena Dimello आणि कुटुंब, Shannon Norona USA, Orwin आणि Sony Norona Mannagute, James D'Souza, Adolf Shalini Montero, Mildred Norona, Matilda D'Souza आणि कुटुंब, Nirmala Alvarez, Cyril आणि Cecilia Rodriguez आणि कुटुंब, Albert Fernandez, Mensin Ferravo, Marvel Ferravo, Diana Shanbach, Luisa Miranda, Amit Aaron Anush, Dylan D'Souza, Vinod Pais आणि कुटुंब, Malini Dimela आणि कुटुंब, Jane Sequeira आणि कुटुंब, Clifford Philomena D'Souza आणि कुटुंब, Maurice Montero आणि कुटुंब, Gracie D'Souza, Abel Rupina D'Souza आणि कुटुंब, Molly Pais, Ronald Irene Dicona आणि कुटुंब, Shaila D'Souza, Cynthia Rodriguez, John B. Fernandez, Vincent Norona आणि कुटुंब, Hilda Fernandez आणि कुटुंब, Joseph, Matilda Miranda, Magdalene Montero, Lawrence Pinto, Maxim Sequeira आणि कुटुंब, Sandeep D'Souza आणि कुटुंब, Pressy Desa, Claude Fernandez आणि कुटुंब, Ronald Greta Desa, Sylvia Miranda, Stephen Geneva आणि कुटुंब, Philomena D'Souza आणि कुटुंब, Bridget Louis D'Souza आणि कुटुंब, Walter Desa आणि कुटुंब, Stephen Mabel D'Souza, Luisa Sujata Rodriguez आणि कुटुंब, Dorothy Pinto, Dominic Coutinho, Gerald Jyoti Mascarenas, Royal Glenn D'Souza, Zita D'Souza, Emilia Rodriguez, Harin Agnes Rodriguez, Hubert Suarez, Johnny Lolita Rodriguez, Nirmala Alvarez, Oswald Rodriguez, Nel Melita D'Souza, Francis Alan Mascarenas, Jasmine Torres, Roslyn Mary D'Souza आणि कुटुंब, Maria Lobo, Jennifer Norona, Rita Meneges, Wilson, Babita Dicona, Ronald Lina D'Souza, Lasha Ferravo, Grecian आणि कुटुंब, Lily Vaz, Robert Suarez आणि कुटुंब, Mark D'Souza, Oswald आणि कुटुंब, Lina Lobo, Pritham D'Souza, Philomena D'Souza, Holland Lewis, Donald Choi D'Souza, Blaney Lobo आणि कुटुंब, Biana D'Souza, Chetan Carlo, Savio Correa आणि कुटुंब, Megan D'Souza, Jason D'Souza, Baby Royal आणि Jenisha D'Souza, Rochelle Jason D'Souza, Cyprian Rodriguez आणि कुटुंब, Bertie Florin, Ronald Priscilla Sequeira आणि कुटुंब, Lily Matthias आणि family, Melvin Vera Sequeira आणि कुटुंब, Blasey Rodriguez, Lolita Almeida, Avil आणि Anit Pinto, John Ferravo, Vinith Menejas, Eupresia Machado, Ryan D'Souza, Selen Pinto, Shanti Fernandez, Ajit D'Souza, Aston Lima, Priscilla D'Souza, Robert Fernandez, Walter Juliet Carlo, Walter D'Souza, Bianca D'Souza, Lauren D'Souza, Shamit Vegas, Anton D'Souza, Annette आणि Eric Sequeira आणि Wilma आणि Marvin, Rincy Vegas, Francie D'Souza, Etelvina D'Souza, Avinash आणि Anusha Lobo. एक हजाराचे मुर्दम हे जावन आसात. रेशमा डिसिल्वा, डेंझल ग्रेटा, डायना लोबो, रिचर्ड पिंटो आणि कुटुंब, डायना नॅन्सी, वॉल्टर डिसोजा, जॉयस नोरोना, झिटा डिसोजा, फेलिक्स टेना डिसोजा आणि कुटुंब, लोबो आणि कुटुंब, रॉयन सनी डिसोजा, मर्सिया, मैरा पिंटो, जॉन लॉलिटा रोड्रिगस, Mayola D'Souza, Vandana Montero, Flavie D'Costa, Alban Rodriguez and कुटुंब, Sunita, Harry, Shanti Fernandez, Irene D'Souza, Cynthia Matthias, Melvina Arlin, Agne John Fernandez, Gracie D'Souza, Navin Kulsekar, Bambina Chinama, Nauna Kamano, Teresa Everett D'Souza, Melanie Brenna Foles, Rakshita Maria Montero, Sylvester Lionel Pinto and कुटुंब, Marina Claudia Mascarenas, Lily D'Souza, Irene Dicona, Alicia Dicona, Oswald Dicona,
मार्क डिसोजा आणि कुटुंब, नेल्सन लोबो आणि कुटुंब, रोनाल्ड गोवियस, शमी आणि शेल्डन डिसोजा, शमी आणि शेल्डन डिसोजा, शारल मॉरस आणि कुटुंब, शेख अब्दुल्ला आणि कंपनी, CA कोडियल बाय स्टाफ आणि स्टुडंट्स, मेबल पेरेरा आणि कुटुंब, सोनिया डिसोजा आणि कुटुंब, चीन मेस्कित, नॉर्मन आणि मेलिशा फेर्नांडिस, नॉर्बर्ट आणि झिवियर फेर्नांडिस आणि कुटुंब, सॅन्ड्रा मॅक्सिम डिसोजा आणि कुटुंब, लेना डिसोजा आणि कुटुंब, लाशा फेरावो, क्लेटन तावरो, बजपिंग, जोसेफ डिसोजा आणि कुटुंब, लॅन्सी डिसिलो आणि कुटुंब, रोसलिन डेसा, जेनिफर डेसा, फ्रान्सिस सेलेन पिंटो, सोनी रोशन डिसोजा, रूबर्ट डिसोजा आणि कुटुंब, ग्रेसी लसराज आणि कुटुंब, रॉकी मगट लुविस आणि कुटुंब, दुल्सिन ब्रगांजा आणि कुटुंब, थॉमस अम्मा डिसोजा आणि कुटुंब, जॉन मस्करेनस आणि कुटुंब, ग्रेसी ब्रॅक्स आणि कुटुंब, विझी टेलिस, विल्मा तावरो, वॉजवाल्ड आणि कुटुंब, लीना फेर्नांडिस, ब्लेसियस फेर्नांडिस, एल्सी पिंटो, कॅरल पिंटो, लविना स्टॅनी रॉड्रिगस, ऑल्विन मोंतेरो आणि कुटुंब, फिलोमिना डिसोजा आणि कुटुंब, फिलोमिना मॉरस आणि कुटुंब, तेल्मा पुर्तादो, एडवर्ड डिसोजा आणि कुटुंब, मोंतेना सेलेना नोरोना, डेनिस डिसोजा, लविना मिनेजस आणि कुटुंब, स्टीवन फ्रँक आणि कुटुंब, चेतन कार्लो आणि कुटुंब, जॉर्ज डिसोजा, डेव्हिड आणि मॉली पिंटो, जॉन डिसोजा, आविल आणि डॅस्लिन डिसोजा, गॅब्रिएल डिकोना, गिल्बर्ट कस्टेलिनो आणि कुटुंब, डायनेशियस लॅन्सी डिसोजा, हिल्डा शालेट, आविल डिसोजा, श्रेया शनन मिरांडा, अपोलिन नोरोना आणि कुटुंब, नॅन्सी प्रज्वल फेर्नांडिस, मेल्विन सिक्वेरा, वीरा सिक्वेरा, शेल्डन सिक्वेरा, शालिनी सिक्वेरा, क्रिसेल्डा सिक्वेरा, रॉबर्ट पिंटो आणि कुटुंब, ॲरन आणि आशना, रॉबर्ट वेगस आणि कुटुंब, जेराल्ड ट्रेसी डिसोजा, विशाल मोंतेरो, ग्रेसी रॉड्रिगस, लॉरेन रॉड्रिगस, अरुण लॅन्सी डिसोजा, फ्लाविया लुइस मिनेजस, दीप्ति कुटिना, जूलियट अराना, डॉक्टर सेवरिन पिंटो, शांति गोवियस, लेस्ली सिंथिया फेर्नांडिस, केविन डिसोजा, इग्नेशिया डिसोजा आणि कुटुंब, आल्विन ज्योति रोजारियो, आविल प्रिया डिमेल्लो. 2000चे मुर्दम हे जावन आसात. प्रेसिल्ला रोजारियो आणि कुटुंब, प्रेसिल्ला डिसोजा, मोलिवास, विलियम दल्मेडा, क्लॉडी फेर्नांडिस आणि कुटुंब, वेरोनिका अल्फोन्स वेगस, रोसलिन अल्मेडा, तशेंच सिरिल लोबो, नितिन डेसा, आनेट आणि एरिक सिक्वेरा, म्युरल दुबाई, बबिता उर्बन, डॉमिनिक एलिझा, लाविटा, लाविना फेरावो, डायलॉन आणि डिऑन, सिसिलिया अल्वारिस. 3000चे मुर्दम, नॅन्सी डिसोजा, बबिता विल्सन फुर्तादो. 4000चे मुर्दम, शर्ली सुजाता रॉड्रिगस. मुर्दम दिल्ल्यांची थोड्यांची नांवां हे आमी वाचोना नंतर मोगाचनो दयाकरन येवन तुमची मुर्दमाची मोगाची मानाची वात तुमी घेवची आनी कोणें ती वात घेवना ती उपरांत आमच्या ऑफिसांत आसतली तें जावन तुमी घेवंक साध्यता आसा. त्या देखून मोगाचनो कोणाची नांवां चुकोवन गेल्यान थोडीं नांवां कंप्युटरांत उरल्यान तर ती नांवांची वाती तुमी घेवच्यो. तुमी आमची मोगाची थोडी तुमी आमकां मोगान हे मुर्दम दिल्यात त्या खातीर तुमकां आमी आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या वत्या जिवितांत जायते 10,000 दिल्ल्यांक पिर्चंत आसा तुमी उपरांत घेवयात. प्रस्तावन साम पाद्रे पियोच्या मोगाळ भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता आनी पाद्रे पियोच्या वार्षिक परबेक स्वागत पटयता. आयच्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानाक प्रधान याजक जावन आयिल्ल्या मानादीक दोतोर JB सल्डाना विगर जाम फ्रांसीस सवेर इजय पिर्गज हांकां तुमच्या नांवी आर्थीक स्वागत मागता. तशेंच सहबटवणी करच्या सर्व याजकांक धर्मिकांक आनी तुमकां भक्तिकांक मोगाचो सुस्वागत. आयच्या पेस्ताच्या मिसाक आमी नियाळचो विशय सांपियोची देख घेवन
शांतीचें आतेर जावया. सांपियो क्रिस्ती कुटुंबां जिवाळ आनी मोवाळ करूंक आमकां प्रेरण. देवाची काकूळत येतेस्त मापान अनुभव केल्लो सांपियो आपल्या बागेवंतपणाद्वारी एरांचे कश्ट आनी दूख हाळू करूंक क्रिस्ताची काकूळत मागतलो. 9 दिसांचे आत्मीक तयाराय करून पेस्ताच्या संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवंक एवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती एकठांय जाल्या. कशें तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण तशेंच तुमी संपूर्ण जायजय जेजू क्रिस्ताचो वो उलो आपल्या मतींत घट्ट कंसवन आपल्या भावा आसिसीच्या सांप फ्रांसिसीच्या मेटांनी सोलोवन कुर्सायिल्ल्या जेजूचो लक्षिल्ल्यान पाटलाव करून आपली सगळी जिणी देवाक समर्पीत केल्लो व्हड भक्त बागेवंत पाद्रे पियो. पिडा जावं कश्ट येवं देवाचेर अखंड भवार्थ दवरून तो जियेलो. ताची जिणी पेल्याच्या सेवेंत ताणें करसिल्ली. देवान ताका साबार देनांनी नेटयिल्लो. जिवंत आसतना साबार अजापां ताणें केल्ली, मात्र न्हय ताच्या मरणा उपरांती अजापां करुणूच आसा. हांगासर ह्या पवित्र थळार साबार अजापां घडल्यान आनी घडूनूच आसात. हाका तुमीच साक्ष. पवित्र मिसाच्या बलिदानान ताणें दाखयली उर्बा आनी देवा सावन विशेष. कुमसारीच्या सक्रामेंतान ताणें करसल्लीं वरां मेजूंक असाध्य. ह्या आमच्या वर्त्या सांता सांप पाद्रे पियो पासत अर्गां दिवंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. ताची समर्पीत मागण्याची त्यागाची आनी सेवेची जिणी आमकां हर एकल्यांक आमच्या क्रिस्ती जिविताक प्रेरण जावं म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागुया. गाना मोडा संगी मेळून गितां गावया. बापा पुता पवित्रज्ञाक दिवासुया. पावाटा सोकून परगटून संभ्रम करया. मोगा सेवेन जिणेची आदार माग्या. गाना मोडा संगी मेळून गितां गावया. बापा पुता पवित्रज्ञाक दिवासुया. भावाटा सोकून परगटून संभ्रम करया. मोगा सेवेन जिणेची आदार माग्या. सुडवणेची विचित्रता मोतीन हाड्या. अपरिमित मोग देवाचो कर्जान भोग्या. क्रिस्ताचो गुण भक्तीन नियाळाच्या पावया. पुत्रा कडेन सुवातेचो साक्षी जाव्या. गाना मोडा संगी मेळून गितां गावया. बापा पुता पवित्रज्ञाक दिवासुया. पावाटा सोगून परगटून संभ्रम करया. मोगा सेवेन जिणेची आदार माग्या. जिणे पयला पुसवार सोडया. सर्गी जेवणान पोशीत जावन फुडें सरया. पवित्रज्ञाच्या प्रेरणान उर्बे सावया. आमचे भोंवती परवशाचे गमगूत जावया. गाना मोडा संगी मेळून गितां गावया. बापा पुता पवित्रज्ञाक दिवासुया. भावाटाचो गुण परगटून संभ्रम करया. मोगा सेवेन जिणेची आदार माग्या. गाना मोडा संगी मेळून गितां गावया. बापा
जिणी जियूंक आदार मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसो. सांत पियो मोगान आमकां पाद्रे पियो. आमी ताचे भक्तीक आज ताची परब आचरण करता आसतना पाद्रे पियोच्या मजतीन शांत समाधानाची हातेरां जावच्याक आमकां आपोवणें मेळटा. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या वाराड्यांत, आमच्या सुत्तुरांत निजायकी शांतेची हातेरां जावच्याक ह्या वर्त्या सांता लागीं कृपेचो आदार मागया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत शांतेची हातेरां जावच्या बदलाक दुस्पटांची, झगड्याची मनशां, वांटे फांटे करची मनशां आमी जाल्ल्या खातीर त्याच देवाचें बोगसाणें मागून नितळ काळजान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आमी आयतीं जावया. हांव फातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच सांवकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी. सर्वेच पोरा देवा सर्गीच्या राया, सर्वोद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवसता. तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सोमियान जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळे, तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकुत कर, आमची काकुत कर. तू बापाच्या उज्यात पोचताय, आमचे मागे मानून घे. त्या पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे. जेसू क्रिस्ता, जेसू क्रिस्ता.
प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, तुझे दैविक कृपेन तुझ्या याजका सांपियोक तुझ्या पुताच्या पाशवांच्या गायांनी नेठवून ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरांत भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसावांद्वारी तुझ्या अगणित मोगाची दयामाया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशवांत एकवटून रावंक आनी संतोषान ताच्या महिमेंत वांटेली जावंक तूं आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकमनान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, बुद्दवंत मनीस आपल्या जाणवायेची बडाय करिना जावं, बळवंत मनीस आपल्या बळाची बडाय करिना जावं, ग्रेस्त मनीस आपल्या ग्रेस्तकायेची बडाय करिना जावं. बागार जो बडाय करता तो आपल्या शाणेपणान म्हाका वळखता म्हूण आनी हांव सर्वेस्पर पृथ्वेचेर दया नीत आनी प्रामाणीकपण हाडटा म्हूण बडाय करूं. कित्याक असले मनीस म्हाका मानवतात, उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. कोण तो मनीस तुझ्या पवे दोंगरार बिडार करतलो, सर्वेस्परा. कोण तो मनीस तुझ्या पवे दोंगरार बिडार करतलो, सर्वेस्परा. सोकून नितळ चिनीची येता, न्याय नितीन चलता, काळजान ताण सत उलयता. आपले जिबेन पेल्याचे निस्कुचार उलयना, असल्या फावो साता. कोण तो मनीस तुझ्या पवे दोंगरार बिडार करतलो, सर्वेस्परा. सो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना, शेजाऱ्याचे नाव पाड करिना. जो कोण अणव्या मनशाक कांडळता, देव बिरान तिच्याक मानान लेखता, असल्या फावो साता. कोण तो मनीस तुझ्या पवे दोंगरार बिडार करतलो, सर्वेस्परा. सका कष्ट नष्ट कितें येवं तो उतराक सुकाना, रीण दिता पूण वाडकेना, आनी निरापराध्या वयर लॉस कांय ना, असल्या फावो साता. कोण तो मनीस तुझ्या पवे दोंगरार बिडार करतलो, सर्वेस्परा. कोण तो मनीस तुझ्या पवे दोंगरार बिडार करतलो, सर्वेस्परा. दुसरें वाचप. साम पावलोन गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. म्हाका जाल्यार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुर्साची बाडाय शिवाय हेर खंयचेंय व्हडपण लेखचें म्हाका नाका. ताचे मरिपात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सायल्ले बरे. कित्याक जेजू क्रिस्त थंय सुना थंय उपकारना, आज सुना थंय उपकारना, उपकारता
नवे रसन मात्र. हे नियम पाळतल्या सोमेस्तांक आनी देवाच्या इस्रायल घरांक समाधान आनी दया देव. ह्या फुडें कोणूय म्हाका उपात दिवचें न्हय, कित्याक म्हज्या कुडीर सोम्या जेजूचें दाग हांव वोवयतां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा भाव भयणीनो तुमचे सोवें आसूं. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाची ओडकार. हालेलुया 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 हालेलुया. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता. तो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय म्हणटा सोमी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. अशें लोकांच्या जोम्या लागीं आनीकी जेजू उलोवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावलीं आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हूण भायर रावलीं. तो वळख कोण एकल्यान ताका वचून सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तांकां तुजे लागीं उलय सैकय. पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतारे. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, लगभग 40 वर्सां आदीं हांव जेप्पू सेमिनारींत तरबेती घेतना झारखंडच्या परिसरांतले थोडे सेमिनारिस्ट आशिल्ले. आपल्या जिणेची कथा सांगता आसतना एका सेमिनारिस्तान लगभग 125 वर्सां आदीं आपल्या परिसराक भावार्थ कसो आयिल्लो म्हणल्याचो उल्लेख केलो. एक ल्हान हळ्ळेंत तो ल्हान व्हड जाल्लो आनी तांच्या हळ्ळेच्या बगलेनूच म्हणल्यार बरी आनी एक हळ्ळी आशिल्ली. दुसऱ्या दुसऱ्या जनांगाचे लोक आनी तांच्या मदें केदाळय पळयल्यार झगडें जटापाटी, ल्हान ल्हान शुल्लक कारणां खातीर झगडूं पडटाले. आनी एक पटी अशें घडलें की तेगे ल्हानशा कारणाक हातांत दांडे घेवन एकामेका मारूंक तयार जावन लढाई करता आसतना मदगात कोणगी एकलो आयलो. तांचे लागीं विनंती करी लागलो, झूज करनाकात. त्या कुशीच्या हळ्ळेच्या मुखेला लागीं तो येता, हात जोडता मागता, दयेखर्न झगडे नाका, जीव वेचे नाका. थंय जावन इशीन धांवन येता, परत हांचे लागीं हात जोड म्हणटा, लढाई नाका, दांडे सोन सोडा. थंय धांवता, हांगा धांवता. आनी अशें धांवण धांवण आसतना तांच्या मदल्या कोणेंगी एकल्यान ताळो उठयलो. हो कोण? त्या कुशीनी धांवता, ह्या कुशीनी धांवता, मतलब कितें?
ताका आमी धरया. ताका तांणी धरलो आनी दुबावान म्हणलेल्या बरी ताका तांणी लगडस काण सोडलो. आनी खंयचे वखदां ताका लगड काण सोडलो. हांच्या मदें शांत समाधान मरण पावलोलो मिशनरी आनी 2 हळ्यां मदें ताच्या मरणांत शांत समाधान. आनी हो ब्रदर मुखारून म्हणालो, आज आमच्या हळ्यांच्या मदगांत एक मजबूत खुरीस आसा आनी वर्सांत एक फावटी विशेश करून थंय आमी संभ्रम चलयता, बावार्थाचो संभ्रम चलयता, शांती समाधानाचो संभ्रम चलयता. मिशनरीच्या मरणांत आमकां आनी आमच्या परिसरांत शांत समाधान आयलें. आनी निजाय की शांत समाधान हाडूनच जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती ह्या संवसारी सर्व मनशांक सर जनांगांक गायन केलेलें आंजा बोडव्यांनी. आनी सगळ्या पवित्र सभेच्या चरित्रेंत त्या शांतेचो सोम्या जेजू क्रिस्तान हाडुल्लो तो संदेश, शांत समाधानाचो संदेश जायते जण जिवन आयल्यात. आनी तांचे पैकी आसिसीचो सान फ्रांसीस आमकां सर्वांक मोगाचो आनी ताच्या मेळांतच उर्जीत जालोलो, पावन जालोलो, शांतीपण जोडलोलो सांत पियो शांतेचे हातेर जावनूच जियेल्लो. सांत फ्रांसीस आसिसीतावन प्रेरण जोडून शांतेची हातेरां जाल्लीं मनशां आसात गी. आमी 12व्या शतमानांत मुखार आयल्या जाल्यार 13व्या शतमानांत आमकां आसिसीचें क्लेरत्व मेळटा. एका कुशीन सादेपणाची दुबळीकायाची जिणी आनी त्या दिसांनी जायते समस्या झगडीं चलच्या वखदां एवकरिसांतल्या जेजू लागीं मागणें करून शांतेचें हातेर जावचें तिणें प्रयत्न केल्लें. जायत्यांक आमकां भाग्यवंत बोनावेंचर मोग आसो, तोय 13व्या शतमानाचो. पवित्र सभेच्या एकवटा खातीर, पवित्र सभेंत शांती हाडच्या खातीर वावुरलोलो महान देवशास्त्री एकवट आनी शांती सांगाता वेता म्हणून ताणें दाखोवन दिल्लें. हंगेरीची राणी एलिझाबेथ ती 13व्या शतमानाची. सान फ्रांसीस आसिसीतावन तिणेंय प्रेरण जोडुल्लें. आपणाची ग्रेस्काय, आपणाची राणी जावन आसचो तो अडंबर सगळें सोडून लोकांची, दुबळ्या धाकट्यांची, गरजेवंतांची सेवा मात्र न्ही, सगळ्यांक मोगान लागीं हाडलेली, शांते खातीर वावुरलेली राणी महान सांतीण ती. 14व्या शतमानाक आमी आयल्या जाल्यार कात्रीन सियोनाची भाग्यवंतीन तिणें जाल्यार केल्लें तितलेंच त्या काळाच्या लोकां मदें शांती हाडच्याक तिणें वावुरलेलें दराळ आसा. शतमाना उपरांत शतमानाक आमी गेल्या जाल्यार ह्या आसिसीच्या सान फ्रांसीसाचो तो शांतेचो संदेश कितल्याशा जाणांनी घेतलेलो आसा. पापा पियूस दावो 20व्या शतमानांत पयलें महाझूज जावन आसलेल्या वखदां सोशल जस्टीस, न्याय नीत गरजेवंतांक, पयसिल्ल्या परिदेंत आसल्ल्यांक दिता आसतना त्या पयल्या महाझुजा वेळार शांतेचें हातेर जावन जियेलोलो महान पापा तो. दुसऱ्या महाझुजा वेळार आमी गेल्या जाल्यार सांत मॅक्सिमिलियन कॉल्बे आपणाचोच जीव रिस्केर घालून आनी एकल्याक बचाव करता आसतना शांतेचो संदेश पासारलेलो फ्रांसीस काणतो. आनी पटापट आमचो आतांचो पाप साहेब बाबा फ्रांसीस तो म्हणटा हांव आसिसीच्या फ्रांसीसाचो स्पिरीट घेवनूच आसा आनी त्या स्पिरिताक सरी जावन राष्ट्रा मदें, लोकां मदें, जनांगा मदें शांती हाडचेंच म्हजें काम. आनी भविश्या आसिसीच्या सान फ्रांसीसाचो तशेंच पाद्रे पियेचो शांतेचो संदेश ताच्या काळजांत ह्या जायत्या सांता बरी जिवन आयलेलें आपणाचें करून घेतलेलें आमकां
खंडी जावन पळोवंक मेळटा. आनी आज सांत पियोच्या जिविताचेर नदर मारन ताच्या प्रेरणा खाल शांतेची हातेरां जावया म्हणलो संदेश मेळटाना आयच्या तिनी वाचपांनी आमकां तो संदेश कसो रुथा करयेत म्हणल्याक जायते दाखले मेळटात. जेरेमिया प्रवादी पयल्या वाचपांत देवान ताका धाडलेलो आपणातावन आपणाक सोडून पयस गेल्ल्या परजेक फाटीं हाडच्याक. आनी तांचे लागीं तो उलोवन म्हणटा, तुमी देवाचेर असलो विश्वास खाणला, तुमी तुमच्या बळाचेर चिंता आठोवन आसात, तुमची जाणवायस व्हडली म्हूण तुमी चिंतून आसात, तुमचो दुडू कितें आसा तोच गरजेचो. देखून जानवायेन दुडवान तुमच्या बळान एक व्हडलें राज बांदूंक साध्य आसा म्हणून तुमी चिंतात. आनी थंयसर शांती वचतली म्हणले तुमचे अभिप्राय. न्ही तुमच्या दुडवाच्या बळान, न्ही तुमच्या जानवायाच्या बळान, न्ही तुमच्या बावळ्याच्या बळान, बागार देवाचेर विश्वास दवरलेल्या वखदां खरी शांती राष्ट्रांत, खरें शांत समाधान येवंक साध्य आसा. देखून तुमच्या पोकळपणांतल्यान पयस वचा, देवातय तुमच्या जिविताची शांती कितें आसा म्हणलें समजून घेवचे प्रयत्न करा. देवा लागीं तुमी फाटीं येया. आनी फाटीं येनात जाल्यार तुमी नाश जातल्यात, अशांती बरोवन येतली. पूण देवाचेर विश्वास दवरता जाल्यार ह्या राष्ट्रांत शांती वचतली म्हणून तो लोकां लागीं देवा गेलो संदेश उलयता. एफेस घरांक बरयल्लें पत्र आज आमी आयकल्लो तो संदेश परत थंयसर शांते विशांत अर्था बरयत. आमकां क्रिस्ता जेजू थंय एक नवें रूप मेळ्ळां. क्रिस्ता जेजू थंय आमची आयडेंटिटी, आमची अस्मिताय. आमकां सुन्नत करण अस्मिताय आनी सुन्नत केलेल्यांची आयडेंटिटी गरज ना. आमकां आयडेंटिटी आसा जाल्यार त्या क्रिस्ता जेजू थंय. आनी क्रिस्ता जेजू थंय तूं उलयताय जाल्यार क्रिस्तान केलेल्या बरी पेल्याचो मोग करच्यान, क्रिस्तान केलेल्या बरी पेल्याची साखरी करच्यान, ह्या क्रिस्ताच्या कश्टा मरणा जिवंतपणाचो स्पिरीट तूं आपणावन जियेताय जाल्यार ताचें शांत समाधान तुजे भितर वस्ती करतले शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय ती तुका तें शांत समाधान ह्या तुजी अस्मिताय मेळना. क्रिस्तांवपणाची अस्मिताय आसचीच क्रिस्ताचो मोगाचो, बोगसानेचो आनी शांतेचो तो स्पिरीट संदेश आमचो कर घेवच्यांक. आनी निजायकी ही परब, ह्या परबेचें आचरण जाल्यार तितलेंच क्रिस्ताचो तो शांतेचो स्पिरीट आमचो कर जियेलेल्यांत जिविताक नवो अर्थ मेळच्याक आमकां गालात घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आपोवणें मेळटा. मातेवाच्या वांजेलांतलें 12व्या अध्यायांतलें वासाप क्रिस्ताच्या कुटुंबाचे सांदेकोण तुजी भाव भयणी आवय सगळीं तुका पळोवंक आयलेलीं आसात. पूण जेजू उलयता आसतना म्हणटा दैवीक संबंध कितें आसा त्या कुटुंबाच्या संबंदा प्रास चड अर्था बरीत, चड मोलादीक. आनी जर तर तुजे लागीं तो दैवीक संबंध आसा, देवा लागीं संबंध दवरून जियोंक तूं खुशी व्हरताय, आशेताय, तसो अर्थ समजून घेवचे प्रयत्न करताय, हर एका संबंधान, कुटुंबाच्या संबंधान, हर एक रितीच्या सळावळींत क्रिस्ताचो स्पिरीट घेवन जियोवच्याक साध्य जाता. समाधानाचें राष्ट्र, समाधानाची फिरगज, समाधानाचें कुटाम क्रिस्ताचेंच कुटाम जावंक पावता आनी क्रिस्ता थंय सगळीं भाव भयणी जावंक पावतात. भावानो भयणीनो, ह्या तिनी वाचपांचो सारांश ह्या संदेश आमचो कर्ण घेवन पाद्रे पियो बरी आमी शांतीची हातेरां जावच्याक आमकां आपोवणें मेळिल्लें आसा. शांती विशांत, समाधाना विशांत, शांतेची हातेरां जावच्या विशांत सांत पियोन आपल्या जिवितांत कांय तरी शिकोवन दिलेली आसा गी. जायते फावटी ताजे उद्गार आमकां आयकूंक मेळटात, जायते फावटी ताजी बरपां आमकां मेळटात, ताजे विशयांतल्यो शिकवण्यो आमकां मेळटात. एका जाग्यार शांते विशांत उलयता आसतना ताणें उल्लेख केल्लो भोव अर्था बरीत तो असो आसा, तुका
देवाचेर विश्वास आसा जाल्यार, खरो विश्वास आसा जाल्यार तूं निजायकी ताच्या स्पिरितान जियेत आसतना क्रिस्ता बरी शांतेचे हातेर जाताय. देवाचेर विश्वास आसली मनशां शांतेची हातेरां जातात. आनी कोण पळय शांतेची हातेरां जातात तांकां स्वामी जेजू क्रिस्त एक मिसांव दिता. शांतेच्या परिदे भितर तुवें हेरांक हाडूंक आसा. ह्या संवसारांत मस्त जाग्यांनी मस्त काळांनी शांती उणी आसले कडेन जर तर तुजे लागीं विश्वास आसा, त्या शांतेच्या परिदे भितर तुका खंडी जावन हेरांक हाडूंक साध्य आसा. देखून तुजो विश्वास कितलो गूण आसा, देवाचेर तुजो बावार्थ कितलो गूण आसा, ह्या विशयांत नियाळ कर. तो बावार्थ गुंडायेक रोमोवन तुवें निजायकी शांतेक हातेर जावन जियेव येत. आनी एक जाग्यार उलयताना तो उल्लेख म्हणटा, शांती म्हणटा आसतना कश्ट दग्ध नांत म्हणून न्हय, शांती म्हणटा आसतना दूख रुदान ना म्हणून न्हय, शांती म्हणटा आसतना झगडें लढाई ना म्हणून न्हय. हें सगळें संवसाराचेर म्हाका पळोवंक मेळटा. पूण ह्या सगळ्या संदिग्ध परिस्थितींत जर तर तूं क्रिस्ताक लागीं आसाय, ताच्या सगळ्या त्या समस्या मदें क्रिस्ताची वाट कितें, क्रिस्ताचो संदेश कितें तें तुज्या काळजांत तूं बगूंक शकताय. क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणल्याक आमचे कश्ट उणें जातात म्हणून न्हय, पूण क्रिस्त तुजे सांगात आसल्यार ते कश्ट दग्ध सोसूंक तुका बळ मेळटा आसतना तुज्या अंतर्मळांत तुज्या काळजांत शांती वस्ती करता. मुखारून आनी एका जाग्याचेर तो म्हणटा, त्या काळजांत तुका देवा गेली शांती बगूंक जाय जाल्यार तुवें बोक्सांनी असो मनीस जायचो. केन्ना हेरांक बोक्सूंक तूं तयार नाय, तेन्ना तुज्या अंतर्मळांत तुज्या काळजा भितर शांती वस्ती करिना, तुका न्हीद पडना, तुज्या मोतींत दुसरी चिंतनां सैतान घालताच आनी हाचे वरवीं तुमसून नास जावन येताय. पूण केन्ना पळय तूं बोगसूंक शिकताय तेन्ना देवा गेली शांती तुजे भितर वस्ती करता. आनी केन्ना पळय शांती तुजे भितर वस्ती करता, तूं शांत समाधान अशें हातेरस्त जावं पावताय. आनी ताका पुराक जावन तो मुखारून म्हणटा, केन्ना पळय तूं बोगसूंक शिकलाय त्या दाळा देवाचो मोग तुज्या काळजांत वस्ती करता. आनी जो कोण देवाचो मोग आपणाचो करून घेतलेलो आसा तो मोग हेरां सांगाता वांटून घेता आसतना बोक्साने लागीं येता आसतना शांत समाधान आपापींच वस्ती करता. भोव अर्थाभरीत उतरां. कश्ट दग्धांत देव सांबाळटा, बोक्साने आसल्या तक्षणांत तुज्या काळजांत मोग भरता आनी तो मोग हेरां सांगाता वांटून घेता आसतना तूं शांती समाधानाचे हातेर जाताय. कैंगी आमच्या काळजाक खांतोवचो एक अर्थाभरीत संदेश. मोग जायचे जाल्यार बोक्साने गरज आसा. बोक्साने आनी मोग आसल्यार मात्र आमी शांतेची हातेरां जाता. न्हय जाल्यार पोकळ पाटलावदारी मात्र जावन आमी उरता. आमच्या जिविताक ह्या आल्ताराक पाद्रे पियोच्या जिविताक सांगाता घालूंक आमकां सादिस्त जायना. आनी एका जाग्यार सांत पियोन एक अर्थाभरीत उल्लेख केलेलो आसा. तूं शांती आशेताय जाल्यार तुजे भितर काल्तिकायेचो स्पिरीट आसा जाय, काल्तेपण आसा जाय. हंकारी मनीस कोण आसात ते शांत समाधान दिवंक सांगता साध्य जायना. काल्तिकायेचो स्पिरीट तुज्या भितर आसा जाल्यार त्या काल्तिकायेंत तूं हेरांक लागीं हाडूंक शकताय. तूं हेरां सांगाता एडजस्ट करूंक शकताय, हेरांचे चिंता आप मांडून घेताय, बोगसूंक शकताय. देखून काल्तिकायेची जिणी तुवें जियोवचे प्रयत्न करूंक आसा. सादेपण बोळेपण तुजे लागीं आसा जाल्यार तूं परत शांतेचे हातेर जाताय. पाद्रे पियोची जिवीत जिणी जाल्यार तितलेंच काल्तिकायेचो सादेपणाचो बोळेपणाचो स्पिरीट, हंकारी स्पिरीट ताचे थंय केन्नाय नातुरलो. आनी ताचे वरवीं सान फ्रांसीस आसिसी बरी तो एक शांतेचे हातेर जावंक पावल्लो. तसो स्पिरीट आपणाच्या काळजांत घेवन पाद्रे पियोन आनी एक फावटी म्हणलेलें आसा. आसिसीच्या सान फ्रांसिसान कितें म्हळें, म्हाका तुज्या समाधानाचे हातेर कर.
खंय द्वेश आसा, खंय राग आसा, खंय झगडें आसा, थंय हांवें मोग ओंपूंक, शांती ओंपूंक म्हाका तुजो आदार दे. आनी तो म्हणटा सा फ्रांसीस आसिसीच्या प्रेरणाखाल तें मागणें, तें गीत परत आनी परत आमी करया. सोम्या म्हाका तुज्या समाधानाचें हातेर कर. आनी समाधानाचें हातेर आमी जावच्याक पाद्रे पियो मुखारून आनी एक पटी म्हणटा, केदाळा तुज्या हातांत कोंत आसा आनी केदना तुज्या हातांत कोंत आसून मोन्यो तूं गळयताय, तें शांतेचें एक वर्तें हातेर जावं पावता. अशें आमी उलोवनूच गेले जाल्यार शांतेचें हातेर जावन जियोवच्याक भाग्यवंत पियोन आमकां दिल्ली शिकोण, भाग्यवंत पियोन आमकां दिल्ली देख, भाग्यवंत पियोन आमकां दिल्लें तें चिंताप बळादीक आनी अर्थाभरीत आसा. पूण केदना पळय बॉक्सांनी असो स्पिरीट रुथा करूंक आमी फाटी करता, काल्तिकायचे जिणेंत हांव पयस रावता, मोगाचो संदेश हाडटले मनीस जावच्या बदलाक झगडें लढाईस ओमता, त्या दाळा आमी शांतेची हातेरां जावंक साथ दिना. हर एका वर्सा व्हडा संख्येन हांगासर येवन ही परब आचरण करची. आमी पाद्रे पियोची भक्तिकां निजायकी क्रिस्त जेजूची भक्तिकां जावन जिवंक आसा. आनी त्या सोम्या जेजूचो शांतेचो संदेश पासारच्याक पाद्रे पियोनूच आमकां त्या देवाची शांतेची हातेरां जावंक आपयलां. आज मागणें करन ताजो स्पिरीट आमचो करून घेता आसतना ह्या संवसाराचेर असमाधान चड आसलें थंय आमच्या कुटुंबांनी जावंक पुरो, आमच्या परिसरांत जावंक पुरो, शांतेची हातेरां जावच्याक हो वर्तो सांत आमकां कुरपेच्या बेसांवांनी भरून दी. ताचे बरीच क्रिस्त जेजूचो पाटलाव करूंक आशिर्वादां आमकां फावो करून दी म्हणून आज मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. दय करून उबी रावा. आमी आपोस्तलांची सतमंतां म्हणून आमचो भावार्थ उसारया. सतमंतां देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्या पुताक, आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यावरी गरबी सांबाळलो, अंकार मोरयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें सोंसले, ताका गुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार चडलो, सरपदेरा बापाच्या उजव्या बसला, थंय ताण जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुंजबी करूं येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बॉक्सांनी, कुडीचें जिवानपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावनो भयणीनो, आमच्या देशांत, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या परिसरांत देवा गेलें शांत समाधान आमकां भोव चड गरजेचें. न्हय आमच्या बळान बगर देवाच्या कुरपेन तें जोडूंक आमकां साध्य आसा. देखून आमची मागणी पाद्रे पियोच्या मुखांत्र सोम्या जेजूच्या पांया तळांत आमी दवरया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या शेळयांची राखण करच्या पवित्र सभेच्या सोर मुखेल्यां पासून आमी भेटोवचें मागणें मानून घे आनी तांकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान सांबाळूंक तूं आदार दी. जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन तुवें विंचून काडलेल्या परजेची निस्वार्थपणी सेवा करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या राष्ट्रा खातीर मागुया. आमची राजां सोलोन व्हरतल्या मुखेल्यांनी समाधानान आनी समजणेन आपलो अधिकार सोलोन व्हरीशें कर. देशाच्या सगळे परजे खातीर सेवेच्या आनी त्यागाच्या मनोभावान वावरूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणें आयक. पाद्रे पियोच्या सोर भक्तिकां पासून मागुया. फाटल्या 9 दिसांनी नोव्हेंकर आयच्या दिसा फेस्ताचो संभ्रम आमी चलयतना भाग्यवंत पियोची देख घेवन आमची जिणी क्रिस्ता सारकी करूंक बळ आनी ससाय दी. वांजेलाचे वाटेन सोमकून तांच्या बेसान तिरासान सांबाळूंक आनी शांतीपणाचो कूर उजोडूंक हर एका भावार्थी मनशांक बरें मोन दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणें आयक. सर्व युवा जाणां पासून मागता. मादक द्रव्यां, आमाल पिवणें, वायट इश्टाघात, खोटी साल आनी सोर एडिक्शनांतलें तांकां राखून व्हर देवा. फावो तो बेस विंचूंक आनी बरो फुडार रुपीत करूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता.
आमचे मागणे ऐक. भाग्यवंत पियोच्या नोवेनाच्या दिसांनी आनी ह्या फेस्ता संदर्भी विविध रितीन दान आनी कुमोक दिल्ल्या सर भक्तिकांचो दानींचो तशें वर्सभर सेवा दिवच्या सर्वांचो उगडासकाण तांचे खातीर मागता. फूल वा पाकळी तांणी दिवची तांच्या वावराची काणीक तूं स्विकार कर आनी तांचेर तुजें बेसांव घाल. बऱ्या भलायकेची कृपा मतीचें समाधान आनी कुटुंबांत संतोश तांकां लाबों दी म्हूण मागता. आमचे मागणे ऐक. दियेसेजीन हें वर्स क्रिस्ताच्या जुबलेवाक तयारेक जावन भेटोवन दिलां. कुटुंबांनी दिसपरत्या मागण्याक आनी देवाचें उतार वाचूंक कृपा दी. आमच्या कुटुंबांनी आनी आस्पत्र्यांनी व्हडव्हडच्या सर पिडेस्ता पासून मागता. सा पियोच्या विनवणेन तांकां सर्वांक बरी भलायकी मेळो आनी प्रत्येक जावन पवित्र सभेतावन पयस आशिल्ल्यांनी तांचें पाताक ओळखून देवा पेल्या लागीं राजी जावन नवें जिवीत आराम करूंक मोतीक उजवाड दी म्हूण मागता. आमचे मागणे ऐक. सांत अन्ना फ्रायरींत पवित्र सभेचे मिसांव करच्या सर कापुचीन फ्रादी खातीर तशेंच सगळ्या कापुचीन कुटुंबा पासत आमी मागुया. विविध देशांनी आनी जाग्यांनी मिसांव वावर करतेल्यांक तूं राख आनी सांबाळ. धैर्यान देवाचें उतार परगटूंक आनी मागण्याच्या सेवेच्या मनोभावान मोगान आनी विश्वासीपणान समर्पीत जिणी जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. आमचे मागणे ऐक. ह्या फेस्ता संदर्भी ह्या पवित्र एवकारिस्ताच्या मेजा बवरी जमलेल्या सोमेस्ता पासत मागुया. सा पियो परी देवाचेर विश्वास दवरून बरें कुटाम बांदून हाडूंक आनी सतानितीन माया मोगान आनी विश्वासीपणान जियोंक तुजे कृपेन बर. सेवा दिवन निवृत्त जाल्ल्यांची काकूत कर आनी मरण पावल्ल्यांक सासान विशेव लाभय म्हणून मागता. आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या पांय तळा दवरली ही सकड मागणी आयक आनी आमकां आशिर्वादीत कर. सांपियोच्या मजतीन आमी शांत समाधानाचे हातेरां जावच्याक तूं आमकां कृपेच्या बेसांवांनी बर. हें सगळें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुवें सिलसलेले पृथ्वीची देणी हाडून आयल्या बेटोडे वेळी वावरांनी वजना संगीची अर्पितां तुका भक्ती पोने. तुवें पृथ्वीची देणी हाडून आयल्या बेटोडे वेळी वावरांनी वजना संगीची अर्पितां तुका भक्ती पोने. गोवाचो उंडो अर्पिता दाकांचो रोस समर्पिता. बदल क्रिस्ताच्या कोडी रक्तान मागता बापा कलते पोना. गोवाचो उंडो अर्पिता दाकांचो रोस समर्पिता. बदल क्रिस्ताच्या कोडी रक्तान मागता बापा कलते पोना.
म्हज्या मोगाचे न्हू म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. बापा तुज्या सेवका सांपियोसो उडास काडून आमी ही दानां तुका भेटयता. ती तूं मानून घे आनी तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताक व्हरून पावोवन दी. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सांपियो तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताजें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताज्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण जाता. उदें दितावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा पर्ज तूं जमयता साय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता, तुका बेटोवचे आमी हाडल्यान तीन तेनी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समार्पूंची. तेच परीन जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही सोम्या जेजू आम्ही पत्रिता. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताज्या अनंतभरीत पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटिल्लें ससनेक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मोरयेच्या, भाग्यवंत जुझेतीच्या पतीच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या, वैभवी रक्तसक्सांच्या, सान फ्रांसीस, सान क्लारा, सांत आंतोन आनी सान पियोच्या आनी समेस्त भक्तां संगता तुवें विसरून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी पीठ पावल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मणियारां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसूं रे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोखांत तीर कर. तुजे वजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे. कोणवळ्या बापा संवसारान संपडल्या तुज्या भुरग्यांक दाय करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक
मैपसान तुज्या रजन घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादूची जातले म्हूण आमकां बरोवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताजे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वोन्नना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मौनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर फातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या भातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. शांत समाधानाचो गुर जावन एकामेकाक शांती दियात. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती तिच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी.
सर्गी सुखात पावोचे काळमोगाचे सोडवणेचे जेजू तुकास दिवचे काळमोगाचे सोडवणेचे जेजू तुकास दिवचे बापाच्या कुमारा जेजू सोम्या मोगाच्या सागोरा दयाळ दर्या हे तू काळजान तुझ्या पोचतो काळान तुझ्या सर्गी देव्यानी बसोम्या म्हाका स्वागतां करता तुका यात्रिक पळणार सोम्या आमी आसा आतून सनय म्हूण मागता यात्रेक पळणार सोम्या आमी आसा आतून सनय म्हूण मागता सोम्या पाठय तुझे बेसांव पाळूच्या तुझे मिसांव सोम्या वाटत तुझे बेसांव पाळूच्या तुझे मिसांव आमच्या कुमारा जेजू सोम्या मोगाच्या सागोरा दयाळ दर्या हे तू काळजान तुझ्या पोचतो काळान तुझ्या सर्गी देण्यानी बसोम्या म्हाका स्वागतां करता तुका स्वागतां करता तुका जेजू मोजा सोमिया जेजू मोजा दनिया जेजू मोजा देवा जेजू मोजा जेवा वर्गा जेजू सोमिया जेजू मोजा सोमिया जेजू मोजा दनिया जेजू मोजा देवा जेजू मोजा जीवा वर्गा जेजू सोमिया जिविताचो उंडो आमचो जावन अमजिवी दिले जिविताचो उंडो आमचो जावन अमजिवी दिले दयाळ काकूळ तुजी आमकां वांटून काकूळ दिन भोगसिले दयाळ काकूळ तुजी आमकां वांटून काकूळ दिन भोगशिले वेचीक बावंडांक आमकां पाटी आपून हिणाक तुज्या मेळिले
वेचीक पावडांक आमकां पाटी आपूण हिणान तुज्या मेळयले काकुळती सागोरा कुरपेच्या दातारा दयेन आमकां राखले काकुळती सागोरा कुरपेच्या दातारा दयेन आमकां राखले जेजू म्हज्या सोमिया जेजू म्हज्या दर्या जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या जिवा अर्गा जेजू सोमिया अर्गा जेजू सोमिया अर्गा जेजू सोमिया प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा सासनीक जिविताच्या खानान तुवें आमकां दादोशी केल्याय सापियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारी आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेंत जिवन सारूंक कृपा दी म्हणून आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सांपियोच्या परबेचे विशेष आशिर्वाद घेवच्याक तुमच्यो तकल्यो बागायात सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवानी सांबाळूं आमेन। सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं आमेन। सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरली भक्त मानून घेवन तुमची मागणी फळादीक करूं आमेन। आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन। वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां देवाची ओडुपकार मोगेच्या भाव भयणीनो भोव अपुरबायचो दीस देवान आमकां दिला भोव अपुरबायचें वातावरण ताणें दिलां देवाचें वर्तेपण ह्या जाग्यार यथेश्ट मापान ताणें आज केल्लें आसता देवाक आमी आभार मानता देवाचो उपकार बावडटा आनी परत 9 दिसांच्या 9 उपरांत आज सांपियोची वर्ती परब आचरण करूंक ताणें आमकां पाव केल्ल्याक देवाक आमी अर्घा दिवया तुमी सर्व हांगा आयल्यात भोव अपुरबाय तरान आमी सच्या बलिदानांत आनी पुरुषोत्तमे भागीदार जाल्यात देवाचे विस्तार आशिर्वादां तशेंच संपाद्री पियोच्या वर्त्या तेसावांनी आनी ताच्या विनवणेन संपूर्ण तरान तुमकां जाय जाली बरी भलायकी आमी मागता जायतें बरेंपण तुमी ह्या परबेक भागीदारपणान आमकां दिलां तुमी आमच्या हर्यका कार्यांनी भागीदार जातात हर्यका वेळा म्हणल्यार बरी आमच्या ह्या रेतीर मंदिरांत जावं दी पुणशेतान जावं दी तुमचें आजारपण सदांच आसा त्या खातीर आमी सर कापुजीन फ्राद तुमकां आभार मानता परत तुमकां भोव अपुरबायची संपाद्री पियोची परब हांव मागतां ह्या परबेक सहाय जावन आमकां पिरजेन दिल्ल्यांची नांवां आतां आमी उलो करतले आमचे प्रधान याजक मानादीक दोतोर जे सल्डाना हांणी मुखार येवन हे पिरजेंतीचे वाती वांटी जाय म्हणून हांव तांचे लागीं विनंती करतां पिरजेंत ह्या बरी आसात जेसन क्लेवर रोड्रिगस वॉजवाल्ड रोड्रिगस फेलिक्स फेर्नांडीस आनी कुटुंब मेलिसा मिस्कित सुजाना मचादो नॅन्सी रिटा मिनेजस पॉल आनी गॉडविन पिंटो एडन शॉन आनी एंड्रियास सुजान मिनेजस डेनिस मोंतेरो आनी कुटुंब हॉलन पीटर रेबेलो मॅगी गिलबर्ट जॉन पिंटो आनी कुटुंब हॉविता पिंटो आनी कुटुंब लुकस आनी डोरिस पाउल मार्टिस स्वीडल आलन नेल्सन रोड्रिगस फ्लाविया आनी जॅक्सन विल्सन फुर्तादो अनिता रोजारियो परतेपणांत देवान दिलें सर बरेंपण वाखाणटा आसतना
पिरजेतीचे नांवां परत उलो मारतना मुखार येवचें तुमी ती पिरजेत घेवची. जेराल्ड ज्योती मस्करेनस आनी कुटुंब, सेलीन लोबो कॅन्सर जावन पिडा गूण केल्ल्या खातीर वर्त्या मापान तिणें आर्गां दिल्यांत. विन्सेंट सेलीन माल्कम रोशन मेंडोन्सा, बॉडी फेर्नांडीस प्रभु, अन्सिटा डिसोजा, जोसेफ लेतिसिया डिसोजा आनी कुटुंब, वियोला पिरेरा आनी कुटुंब, मोनिक मचादो, फ्रांसीस जसिंता पिरेरा आनी कुटुंब, रीटा रोड्रिगस, एरन वॉज, मार्सेल जेन क्रास्ता आनी कुटुंब, ग्लॅनेट आनी मेलिसा, आरुण अनिता डिसोजा, पैट्रिक डिसोजा, नेस्लिन मस्करेनस, डेविड आनी मोंती, अनिल जोसेफ, सल्मा डी पावला, आविल कोयेल्लो, रॉबर्ट रवीन कुटिन्ना, नवीन रंजित डिसोजा, विन्सेंट सेलिन, रोशन मेंडोन्सा, म्युरल दुबई, हॅन्सन डेसा, एविना डेसा, क्रिस्टीन कॉड्रस. तशेंच आमच्या ह्या परबेक अपुरबाय तरान वर्तें दान दिवन आयचे अपुरबायचे कॅलेंडर आमकां सादर केलें जावन आसा. रुबी सिकेरा मरण पावली, तिच्या उडासाक जॉन्सन दुबय जावन ताणें आमकां दिलां. तशेंच नांव नाका म्हणून एकल्यान पुलां खातीर पिरचेन दिल्ली जावन आसा. जेस्सी मस्करेनस आनी पिरचेन दिल्ली जावन आसा. लायट आनी जेवणा खातीर व्हडली पिरजेंत एका दानीन दिल्या. नांव नाका म्हणून जायत्या जाणांची पिरजेंत हांगा आसा. देव बरें करूं मानादीक दोतोर चेबी सल्डाना बापांक आनी तशेंच तुमकां सर्वांक आमी आभार मानता. आतां दिनवासणेची उतरां उसारूंक आमचे वडील बाप तुमच्या मुखार. देव बरो दीस दिवं मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. कापुचीन फ्राद लोकां मोगळ सांत दैवी काकुळतेचे हातेर आधुनीक काळाच्या सांता पैकी वर्तो सांत मिस्तीक जिवो कोरीस कुमसारचो आपोस्तल म्हूण नांव व्हडलेल्या भाग्यवंत पाद्रप्योचे बागी फेस्ताचे उल्हास तुमकां सांतान फ्रायरेच्या सो फ्राद भावांच्या नांवी हांव तुमकां मागतां. देवाच्या आशिर्वादां पाद्रप्यो मुखांत तुमच्या वयर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी आशेता. काकुळतेच्यान मोगळ्या धनिया देवाक आमी आज अर्घा स्तुती म्हणूंक फावो, कित्याक हो एक बागी दीस, बागी सांताचो दीस आमकां फावो करन भाग्यवंत पाद्रप्योचे ही महापरब आचरण करून बरी भलायकी त्याच बऱ्या देवान दिली आमकां. आनी आचरण करून आज आमी पयशिल्ल्या आमच्या फिरगजीतावन ह्या पाद्रप्योच्या पुण्यशेताक आमी आयल्यान आनी आमकां देवान बरो आसोर दिला. सकाळीं इल्ली बेसांवाची शिवोर देवान धाडिल्लो, पाद्रेपे कडेन आमी मागलें, पाद्रेपे मुखांत बरो आसोर दिला. बरो दीस आमकां देवान दिल्ल्या देवाक परतान आमी अर्घ स्तुती पाठयता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयचे ह्या वर्सा पाद्रेपेचे महापर्बाचे हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक प्रधान याजक कोण जायत म्हूण आमी चिंतल्या वेळार त्याच पाद्रेपेवन आमच्या मोतीन गेल्लो तसो व्यक्ती आमचो मोगाळ, आमचो सुविगार, आमचो विजय फुर्गेचो विगार आनी आमच्या मंगळूर देसेचो संपर्क अधिकारी PRO मानादीक दोतोर JB सल्डाना. वर्तो संतोष आमकां आमचे विगार आमच्या सांगाता आसात आनी ताची हे मिसाचें बलिदान भेटला मात्र न्ही, अपूर्बाय असो गूंड चिंतपाचो आनी फ्रांसिस्कान अस्मिताय भरिल्लो फ्रांसिस्कान स्पिरीट सान फ्रांसीस आसीस, सान क्लारा, भाग्यवंत बॉनावेंचर, भाग्यवंत मॅक्सिमिलियन कॉल्बे, तशेंच पापसाई फ्रांसीस आनी पाद्रे पियोचो तो एक शांतीचो फ्रांसिस्कन स्पिरीट कशें आमच्या कुटुंबांनी आमी भोगसाण्याची, विश्वासाची, मोगाची तेच जेजू क्रिस्ताची अस्मिताय पाळण शांतीची सदां जावयेत म्हणून बऱ्यांतलो बरो प्रसंग दिला. महादेव विगार बापानो आनी प्रधान याजकानो, तुमकां सर फ्राद भावांच्या नांवी, हांगा जल्मलेल्या आमच्या याजक भावांच्या नांवी आनी सर पाद्रेपेच्या भक्तिकाच्या नांवी
आमी तुमचो आभार म्हणटा आनी तुमकां देव बरें कर म्हणटा. तुमचो आनी मोग आमचो मोग आनीक सोडून दी, कित्याक तुमी आमचे विगार आनी आमी तुमच्या फिरगजगार जावन आसात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज ह्या पाद्रे पियोच्या मिसाच्या बलिदानांत साबटणे केले आसात आमचेच ह्या भोंवतणेच्या फिरगेचे विगार, देरबेळचे विगार महादेबाग मार्टीस, वामंजूर फिरगेचे विगार, तशेंच विगार वार महादेबाब जेम्स, बिंदू फिरगेचे विगार महादेबाब वॉल्टर आनी तशेंच पालद्याचे विगार महादेबाब आल्बन आनी इजय फिरगेचे वस्तीकरचे विगार महादेबाब पिटर आनी आमचे सर कापोचे फ्रात भाव पयशिल्यान लागशिल्ल्याचे आयल्यात, तांकांय आमी आभार मानता. धर्म भयणी आसात ह्या पाद्रवेच्या फेस्तांत वांटेले जावंक, तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या भक्तिकानो, तुमी आमकां मोगाची, तुमी देवाक मोगाची, तुमी पाद्रे पियोक मोगाची. 9 दिसां कळमेत नासतना पाद्रे पियोच्या नोवेनाक येवन प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदान वांटेली जावन तुमचे विनवण्यो, तुमच्यो ते सभा पाद्रे पियो मुखांत देवा लागीं दोन शांतीचें समाधानाचें आतरांकार म्हूण तुमी मागता आसतना तुमकांय आमी देव बरो करूं म्हणटा. प्रत्येक आमी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ह्या फेस्ताक जाय जाल्ले कर्स आसा तें जाल्यार तुमी पिर्जन रावन मुड्डम रावन तुमी आमकां सहकार दिला. आमच्या कापुचें फ्रात भावांनी हांगासर आसकसच्या सर मिसांवांनी वर्सभर तुमी तुमचे हात आमच्या संगाता मेळयतात, तें जाल्यार तुमकांय देव बरें करूं. 9 दिसाच्या नोवेनांनी याजक भावांनी नोवेनाक येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन पाद्रे पियोच्या जिणे वयर एक आठवणी करून आमकां तांणी बरो प्रसंग दिला, तेन्ना तांकांय हांव आभार मानता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 9 दिसाच्या नोवेना वेळार आनी आज ह्या मिसाच्या बलिदानाक दुसऱ्या दिसा पंगड आनी गायन पंगडान आमकां संगत दिल्लो मानेस्त चो आनी तसो पंगड, आनी आज हांगासर आसा मानेस्त जॉन आनी पंगड. ह्या मिसाच्या बलिदानाक लक्ती जाल्लीं जोगतीं कंतारां विचून काडून आमकां मागोवंक तांणी कुमोग केला, तें जाल्यार तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्याक सावंड सिस्टम वदाकसून दिला, आमकां धर्माकत बँड आमकां दिला, काटी पडला मानेस्त रॉनी जॉय बँड, तें सावंड सिस्टम वदाकसून दिला मानेस क्रिस्टी आनी पाद्रे पियोचे पुण्यक्षेत्र आमचे फिरगज आनी हांगासर दिव्याचो अलंकार दिला अरुण मानेस अरुण डिसोजा सोजा इलेक्ट्रिकल्स, थंयच फुलां केदलां शामियाना आनी वेदी बरीकन सोबयल्या मानेस्त अरुण रोज एरेंजर्स हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. पुरुशांक वाहन आमकां वदकसून दिल्ल्या श्रीमान रॉनी सल्डाना आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर मिडिया पर्सन फोटोग्राफी केल्या मानस स्टॅनी डिकोना आनी विडियोग्राफी केल्ल्यांकी आमी आभार मानता. सांतान फ्रायरेची एक्सटेंडेड फॅमिली म्हणयत आमच्या संगाता दिसान रात म्हणल्यार बरी हांगा देवाच्या प्रोजेक्ट हांगासर आयिल्ले देवाच्या प्रोजेक्ट देवाचो मोग आनी खाकुळचो तो एक अनुभव जावन कुमो करतात. आमचे डिवायन मर्सी कोर कमिटी दीस आनी रात म्हणल्यार बरें वावर करतात, तें जाल्यार तांकां समेस्तांक कोणाचें नांव काडनासतना सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तसो बरो देव पाद्रे पियो मुखांत तुमकां जाय जाल्यार कृपा आनी बेसांवां दिवन दी. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಧಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬರ್ಕೆ ಆರಕ್ಷಕರ ತುಂಬು ಮನದ ಸಹಕಾರ ಲಭಿಸಿದೆ. ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರುಣಾಮಯಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಟಾರವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. सांतान फ्रायरीच्या फ्रात भावांनी ह्या फेस्ताक प्रत्यक्ष तशें परोक्ष तरान सहकारसिला, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या घरा हांगासर काम करचे आमचे मोगाचे आसात भाव आनी भयणी प्रत्येक जावन फ्लोरीन तशेंच फ्रांसीस क्लिफर्ड बॅप्टिस्ट आनिमा सायमन राजू आनी जॉन हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. पाद्रे पियो फून शेताचे डिरेक्टर मानदी बाप रिचर्ड
ते ना जाल्यार ह्या कार्याक सोबायना कित्याक दाळे तुमचे संगाता आसात रेतीऱ्यो तशें नोवेनां चलोवन व्हरतात आनी ह्या फेस्ताकी तांणी भरपूर तयार तांणी केल्या मिनत तांणी केल्या तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज आमी उपकारी काळजां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या दानीक तायशींक आनी सगळ्यांक कोणे पुरो आमकां कुमो केल्या सगळ्यांक तसो देव तुमी फूल नाल्यार फुलाची पाकळी दिल्या कनिसान दो देव तुमकां फुलूत दिवंक शकतलो. आज बरें रुचीक जेवण आमकां तयार केलां. श्रीमान बालकृष्ण श्री देवी कॅटरस बोंदेल हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां कुमो केल्या मोंते मारियाना कोयंताचे आमचे 9 भाव फारीक परतून आयल्यात. तांचे 9 मास्टर फादर जीवन आनी सुपिरियर फादर मनोहराकी आमी आभार मानता. मोगाचे न्हू पाद्रे पियोची इमाज थंयसर आसा आनी प्रत्येक आमी ती इगर्जी धरता ती इमाज बऱ्या तरेन सोबयल्या आनी ताणेंच मुखार येवन ताणेंच आयवज घालून आमकां कुमो केला आनी तो जावन मानेस लॅन्स मिनेजर्स तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सोमेस्तांक सगळ्यांक कोणें फेस्त बऱ्या तरेन जावंक संभ्रमीत तरेन आचरण करूंक आमकां कुमो केल्या देव बरें करूं. मोगच्छनो आमकां सर्वांकी भोव अपुरबाय तरां कोणाकय सोडिनासतना देव बरें करूं म्हणल्यार आमचेत कोयंताचे वडील बाप मानादीक बाब रॉकी डिकोना जायते मिनात करतात सगळ्यांनी ते आसतात आनी तुमकां कळीत आसल्या बरी हर एका जाग्यांनी तांची सेवा ते दिवन आसात. प्रत्येक तरान आमकां मोठो पाठिंबो दिवन आमच्या संगाता मेटाक मेट घालून रावन ह्या परबेक जायती सलाह सुचना मातनी तांचे हर एक मिनात तांणी हांगा काडिल्ली आसा. तांकां हांवें तुमच्या सर्वांच्या नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर रॉकी. आमी सांगलें आसा सप्टेंबर 23 तारीखेर आमचो बायबल डायरी मोकळीक जातालो आनी तो आज मोकळीक करूंक आमकां भोव खुशी भोगता. हर एका पाद्रपेच्या वर्सा आमी सप्टेंबर 23 तो मोकळीक करचो जावन आसा आनी ह्या फावटी तो मोकळीक आमी करतले. खापजिनाचो दीस पडतो बायबल डायरी 2025 आज मोकळीक जाता. 826 पानांचो दाटो मोठो तरी मोल रुपय दनसे मात्र पळया दनसे मात. आज फकत सैऱ्यांक आनी स्पॉन्सर न्हय आसलेल्या मात मेळटली. पान स्पॉन्सर केल्ल्यानी सुद्दां सुनवरीजे म्हण विनंती तुमकां बायबल डायरी प्रती पुंख्याक मेळटली. कोणें स्पॉन्सर केलां तांकां पुंख्याक मेळटली. पूण आज न्हय मुखल्या दिसांनी बायबल डायरी प्रत्यो ऑक्टोबर म्हयन्याचे सुरवेर तावन सदांच्या सुवातेनी आनी हर एक पिरगेच्या सेक्युलर फ्रांसिस्कान वर्धेच्या सांद्या लागी मेळटल्यो. तुमचो सहकार तुमी जायते दिला. पान स्पॉन्सर केला आनी मुखार बायबल डायरी तुमी घेवन अपुरबायेच्या देवाच्या उतराची आठवणी करूंक तुमकां आदार जावं दी हो दीस पडतो बायबल म्हण आमची विनवणी. त्याच प्रमाणे हो बायबल दीस पडतो बायबल मोकळे करूंक हांव मुखार आपयतां. आयचे प्रधान याजक मानदीक दोतोर JB सल्डाना बाब, मानदीक बाब पिटर सिप्रियान आनी त्या सायडीर मानदीक बाब पिटर. तुमी मुखार येवचें ही बायबल डायरी मोकळीक करता आसतना आमचो सहकार दिवचो. जेवणाचेर आशिर्वाद घालच्याक मानादीक दोतोर JB सल्डाना बापांक उलो दिता. तुमी सर्वांनी उबे रावचें. उबे रावले कडेन मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आयचो संभ्रम भोव अर्थभरीत रितीन मांडून हाडिल्ल्या ह्या कोवेंताचो वडील सांगात बापरिची तांकां दोगांयकी आनी सगळ्या कापुचीन फ्रायरांक तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान पाद्रे पियोच्या परबेची परबी फाटयता. धन्यदेवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आसूं दीत म्हणल्यानच आमचें मागणें. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या दाळ बापा, सांपियोच्या नांवान आमी हांगासर जमो जाल्या. ह्या वर्त्या सांताद्वारे आमच्या जिवितांत जायतीं अजापां तुवें केल्याय.
बॉक्सांनी असो मोग असो स्पिरीत रुता करूंक तुवें आमकां आपोवन दिलाय. ह्या मोगा बांदा खातीर बॉक्सांच्या खातीर कुरपेदेण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता आनी आमच्या एकवटाचो गुर्तू जावन आमी सेवंक वेचा ह्या जेवणाचेर आनी हांगासर हजर आसल्या हर एकल्याचेर तुज्या कुरपेचे आशिर्वाद घाल. हें सगळें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. नामान मोरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता श्रेयामित तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे घडये. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदा सर्वथा आमेन. केलो तुका संक्तिफिकर तुझी जिणी जाली पवित्र आत्मा. आराधन केलोय तुवें खुर्सा सोमिस्ते जिवे जाले ताचे घाट तुझे कोडे. आराधन केलोय तुवें खुर्सा सोमिस्ते जिवे जाले ताचे घाट तुझे कोडी. भाग्यवान पियो पाते पियो क्रस्तारा करसिलो ओळखो. सिरेंगार करतो पिडेस्तासो मसता दया आमा पाप्यासो. भाग्यवान पियो पाते पियो रस्तारा करसिलो ओळखो. सिरेंगार करतो पिडेस्तासो मसता दया आमा पाप्यासो. यसक मिस्तीक प्राक पसर्यासो आते सारो दैविका कोल्टिसो. सत्तेन मोगातीर मोती नदर आमचेर घाल. भाग्यवानपण सोडूंक आमकां शाबी सांबाळ. सत्तेन मोगातीर मोती नदर आमचेर घाल. भाग्यवानपण सोडूंक आमकां शाबी सांबाळ. भाग्यवान पियो पाते पियो क्रस्तारा करसिलो ओळखो. सिरेंगार करतो पिडेस्तासो मसता दया आमा पाप्यासो. भाग्यवान पियो पाते पियो रस्तारा करसिलो ओळखो. सिरेंगार करतो पिडेस्तासो मसता दया आमा पाप्यासो. मोकार पुत्रासो आशीर्वाद भगत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. दैवी काकूच्या रेतेरी मंदिरांत जावचे हर एक हप्त्याच्या रेतेरीक जायतीं जाणां तुमी येवन आत्मीक तरान बळवंत जाल्यात. देवाक अर्घ आमी दिवया. हर एका शुक्रारा सकाळीं 10:30 वरार आत्मीक शिकोवण 11:15 हांगा आराधन पिडा कुणकरचे पेकोवणेचें आराधन 12 वरार मिसाचें बलिदान उपरांत कापुजीन अन्ना म्हणजे जेवणाची मांडावळ हांगा सदांच हर एका शुक्रारा आसा. कापुजीन मान्ना आनी कापुजीन अन्ना ही 2 अपुरबायेची योजना दैवी काकूच्या रेतेरे मंदिरा तर्फेन आमी चलोवची जावन आसात. कश्टांत नश्टांत पिडेंत ह्या दुपलिकायेंत आसल्ल्यांक हर एका शुक्रारा रेतेर जाल्या उपरांत
थोडी सदांच्या गरजेची वरवीं हांगा आमची डिवायन मर्सी कोर कमिटीची सांदे वांटतात. आता फाटल्या 4 वर्सां जावन चलोन आसचें कापुजीन मान्ना योजन लोकांच्या सहकारांतूनच चलोन आसा. गुटान कांयच नांवाक अशें नासतना तुमी दिल्ल्या दानांत हें कापुजीन मान्ना चलोन आसा. हर एकलें गुटान म्हणल्यार बरें पयशांचें दान ह्या वरवीं हाडून तुमी दिल्ल्या देखून तुमींच तें चलोवचें कापुजीन मान्ना योजन अपुरबायेचें जावन आसा. आनी ताचे उपरांत आयिल्ले कापुजीन अन्ना कापुजीन मान्ना एकसुरें जाता म्हणल्या खातीर आमी मागीर इल्लें चिंतून कापुजीन अन्ना की सांगाता हाडिल्लें जावन आसा. शुक्रारा रेतेरी उपरांत जेवणाची वेवस्था आसा. 2 वर्सांक आतां लागीं पावलें योजन भक्तिकांच्या सहकारानंत चलोवन आसा. एका रेतेच्या जेवणाक साद्या जेवणाक 7,000 रुपये आनी वर्नाक 2,000 रुपये. फूल मील म्हणटा आमी ताका इल्लें उत्तीम जेवण तें एक वेजिटेबल एक्स्ट्रा येता तातूंत 10,000 रुपये. जायत्या भक्तिकांनी ह्या जेवणाक कुमक करनंत आसात आनी तुमी करतात. हर एका हप्त्याक म्हणल्यार बरें हर एकले येवन आमकां जेवण जाय आमकां जेवण जाय. 4 जाणांनी जेवतना खरो संतोश आमकां भोगता तें तुमी बऱ्या तरान जाणात तें तुमी आमकां केलां. ही दोनी कापुजीन अन्ना आनी कापुजीन मान्ना योजना डिवायन मर्सी कोर कमिटीचे सांदे बऱ्या तरान आनी तुमच्या सहकारान ते बऱ्यान चलोवन आसा. भाग्यवंत संपादकाची अजापां जायतीं जावन आसात. तुमी बुधवाराचे कॅपिजन मँगलोर आमच्या यूट्यूब चॅनलान पळयल्यार तुमकां कळीत जाता कसलीं अजापां जाल्यां ती चड जावन आराधना आनी नव्याण्या वेळार हांव सांगोन आसता. फादर पियो म्हाका पयलें हांव पडटा जावन हांगा येता आसतना ताचे विशयी कांय कळीत चड नातिल्लें. कापुजीन हांव जाल्लो जाल्यार म्हाका ताचें पूण आयिल्ल्या क्षणा हांवें म्हज्या पाद्री पियो कडेन सांगलें पाद्री पियो तुवें म्हाका आपोवन हाडलां म्हाका सगळें शिकोवन दी. म्हाका सांग तूं कसो इतलो उत्तीम एका देवाच्या मोगान बरलोय म्हूण सांग. आज पाद्रे पियो म्हणटा आसतना ती उतरां मोगाचें न्हू इतलीं मोवाळ आनी रुचीक जावन आसात. न्ही जा की पाद्रे पियो तेचें वर्तें म्हण हांव सदांच बघता आनी हांवें म्हणलें आसा पाद्रे पियो कितल्या वर्सांक हांवें रावो जाय तितल्या वर्सां म्हाका रावय. केदाळ तुका हांव नाका म्हण जाता तेदाळ म्हाका दुसऱ्या कडेन धाड. ते पाद्री पियोन करचें कित्याक म्हळ्यार म्हज्यातावन कांयच ना ह्या कोणातावन कांय ना देवाचें पाद्री पियेच्या मजतीन तें करचें जावन आसा. तर हर एक पाद्री पियेच्या नव्यान आमी करता आसतना आराधना आमी करता आसतना मिसाचें बलिदान करता वरती सकत येता मोगाचें न्हू. जायती खनबेजाराय पयस जाता जायत्यांचे पिडाक गुण जाल्या. हांवें सकाळीं आराधना वेळा म्हणलें कॅन्सर पिडा जाली थोडी आज हांगा म्हाका पळोवंक म्हणलें. हांवें सांगलें तुमच्या विशयान हांवें दळून सांगून जाला. तर हे हर एका बुधवारा 10 वरार आराम जाता सकाळीं आनी 11:30 वरार सांपता. भाजपेच्या माकवणेच्या तेलाची माकवणी आमी हर एका बुधवाराक करता आनी ताचे उपरांत तुमी अपुरबाय घरावेचें जावन आसा. हर एका मंगळारा समांतोनीचे नव्यान 10 वराक आराम जाता. 11 वराक समांतोच्या माकवणेच्या तेलाद्वारी तें अखेर जाता. आनी 4 दीस सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा ह्या आमच्या कोपेलांत विनवणेचे मागणें आसा. 2 घंटेचें सकाळीं 10 वराक तें आराम जाता. ताचे उपरांत निरंतर ते मागण्यांत तुमकां सहकार दिवंकी अवकाश आसा. म्हजे भावन आनी भयणीनो तुमी केलें सर बरें म्हण आमी वाखणता आमी मानता. तुमकां आमी सर कापुजीन फ्राद वर्त्या तरान देव बरें करूं म्हणटा. कापुजीन अन्ना आनी कापुजीन मान्ना हे 2 सुमार जाणां म्हाका दिसता तेका घालें तें अन्ना घालें मान्ना घालें म्हूण. मान्ना म्हळ्यार वरचें अन्ना म्हळ्यार आंगात बुकेक आमचें पोट इल्लें थंड करचें आनी भरचें. वरचें आनी भरचें दोनी सगळ्यात बरीं आसात. ते कापुजीन अन्ना आनी कापुजीन मान्ना तुमकां तें कळीत जालें म्हण दिसता. आनी खंडीत जावं मोगाचें न्हू तुमचें कितेंय दान आसा तें खंडीत जावन तें टिना बाय आसा तिका तें दिवचें. ह्या आमच्या पार्लरान तुमी दिवचें. जायतें दान तुमी दितात आमकां निजाकी आमी केदां म्हणचें आमचो तस्सो लोक कितलें दान आमकां दिता. निजाकी तुमचें मन वागे आनी कापुजीन फ्रादींक आमकां तुमचो वर्तो मोग येवच्या कारण जालें इतलें तुमी आमकां कोरोना टायमार जायती सहाय दिल्ली. आतांय तितली सहाय तुमी दिवन आसात. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक आदल्यांक आतांच्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा.